देवान आपल्या सारक्याचो आनी सुरूपायेचो जावन मनशाक रचलो आनी सर्व सुख समृद्धी ताका दिली. पूण मनीस अनउपकारी जालो आनी देवाक पाटकन पातकांत सांपडलो आनी सर्गाराज वगडावन पातकाच्या काळोखांत बुडलो. सगळो संवसार अनीत अन्याय आनी खोटेपणांत बुडोवन आसतना देवाक मनशाकुळाची बिरमोद दिसली आनी आपल्या रचनेक मनशाक पातकांतलो सोडोवचे खातीर ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी पाठयलो. देवाचो पूत जेजू आमचे बरी दुर्बळ मनीस जालो, कुर्साच्या अकमानाच्या मरणाक वळख जालो, पुनर्जीवन जालो आनी ताणें आमची सडवण केली. तो परत सर्गार चडलो तरी पवित्र येवकरिस्ताच्या रुपार आमच्या संगीत आसा. उंडो आनी वायन ताची कूड आनी रगत जावन येवकरिस्तांत बदलता आनी आमकां सासणीक जिविताक कारण जाता. हर एका मिसाच्या बलिदानांत जेजू आमचे मदें हाजीर जाता तरी सबारांक हें सत पातयेवंक कश्ट जाता. आनी अशेंच घडलें इटलींतल्या लांचियानो म्हणल्या त्या गांवांत. त्या गांवच्या देव मंदिरांत सेवा दिवचो याजक यांत्रीकपणी मिसाचें बलिदान भेटयतलो. पूण कॉन्सेक्राराच्या पवित्र घडये उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलचे विशीं ताका दुबाव आसलो. तरी सवये प्रमाणे तो याजक मिसाचें बलिदान भेटयतलो आनी ताचो दुबाव पयस करूंक आनी जिव्या देवाचें हाजरपण परगट करूंक सोम्यान थंयसर एक वर्तें अजाप केलें. हें वर्तें अजाप घडलें क्रिस्तशका 750 इसवेंत सान लॉन्जिनसाच्या देव मंदिरांत इटलींतल्या लांचियानो म्हणल्या त्या गांवांत. येदोळच कळीत केल्ल्या प्रमाणे त्या याजकान मिसाच्या पवित्र घडये उंडो आनी वायन आराधनाक उबारतना अबळे तो उंडो जिव्या मांसांत बदल्लो आनी वायन जिव्या रक्तांत बदल्लें. हें वर्तें अजाप देखून तो याजक सगळोच शर्मेलो, तो याजक सगळोच घाबरलो. थंयच सरपडोन त्याच घडये सोम्याचें बोगसणें ताणें मागलें. हें अजाप देखल्ल्या भावार्थ्यांनी ही खबर सगळ्यांनी प्रसारली आनी हारी लोक मांस आनी रक्ताक आराधन करूंक येवंक सुरू जालो. जेजूचें मांस आनी रगत थंयसर सांबाळून दवरलां आसता आज पर्यंत हजार लोक येवकरिस्ताचें अजाप पळोवंक आनी सोम्याच्या रक्ता मांसाचें दर्शन घेवंक थंयसर हारींनी येवनच आसा. हें वर्तें अजाप तरी सबार शिकपी आनी हेर व्यक्ती ह्या विशयांत दुबाव उचारूनच आसले. क्रिस्तशका 1971 वर्सा तवळचो पापसाहेब पापा पावल 6व्यान ह्या अमोलीक रेलिकेची वैज्ञानीक परीक्षा करूंक परवानगी दिली. सबार नांवाडीक वैज्ञांनी विविध रितीर ह्या मांसाचेर आनी रक्ताचेर वैज्ञानीक परीक्षा केली. क्रिस्तशका 1981 वर्सा नांवाडीक वैज डॉक्टर एडवर्ड लिनोलिन
विशेष रितीर परीक्षा केली आणि एक अंतिम रिपोर्ट पाठयलो. त्या रिपोर्टाचे प्रमुख अंश हे परी आसात. परीक्षा केल्लें रगत नीज मनशाचें जिवें रगत जावन आसून त्या रक्ताचो ग्रूप AB जावन आसा. परीक्षा केल्लें तें मांस तेंय मनशाच्या कुडीचें जिवें मांस जावन आसा. हें काळजाचें मांस जावन आसून काळजाचे सबार अंगांश तांतूं पळोवंक मेळटात. मांस आनी रगत संपूर्ण जिवे या फ्रेश जावन आसून हर परीक्षा करतना क्लिनिकल प्रक्रियाक कितेंच गळाई जावंक ना. ही अमोलीक रेलीक जिवे उरोवच्या खातीर कितेंच कृतक द्रव्या या केमिकल उपयोग करूंक ना म्हूण कळून येता. अशें आधुनीक वैजकीय विज्ञानांनी हें अजाप नीज म्हूण मांडून घेतलां आनी हाचे वरवीं आमचो सोमी आजुनी आमचो कितलो मोग करता म्हणलें रुजवात जाल्या. तर येवकारिस्तांतय आमचो भावार्थ आमी थीर करया. मिसाच्या बलिदानांत आमी विश्वासान भाग घेवया. आजुनी आमचे खातीर उंड्या रुपी आमच्या काळजांत येवच्या जेजूतय एकवटया आनी ताचे संगी अमोलीक संतोष भोगया. लांचियानोंतलें पयलें आनी महान येवकरिस्तीक अचरें जावन दी आमच्या भावार्थाक घटाय आनी आमच्या जिविताक सवकासाय. मोगाच्यानू तुमकां हो व्हिडिओ बरो लागलो तर खंडीत हाका एक लायक करा. कमेंट बॉक्सांत तुमचे अभिप्राय दिया. हेरा संगी हो व्हिडिओ शेअर करा आनी दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक सबस्क्रायब करा. देव बरें करूं.